सेम परत विषय हांगाय बी तसोच जाला. आता हे इन्सिडंट जर कंटिन्यू जायत रावता आम्ही त्या लायनीचे शटडाऊन घेतलेलं डिक्लेअर्ड शटडाऊन हय फ्रॉम वॉट टायम टू वॉट टायम 9:32 to 2 PM डिक्लेअर्ड शटडाऊन आणि अकॉर्डिंगली दिस टीम वेर वर्किंग एट मल्टिपल लोकेशन. ओके सो हो इन्सिडंट जाला तांकां सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिल्या सगळ्यांक अकॉर्डिंग तुमी दिल्या हो येया मागीर फुडें कितें जालें आतां तुम्ही सांगा इन्सिडंट कसो जालो तो पळून रावल्या सगळे तुवें शटडावन केल्लें न्हू 9:30 ते 2 जाल्यार इन्सिडंट कसो शॉक कसो कितें जालें तें मातशें एक्सप्लेन कर पळोवनी आमकां पळय आमी हो एक सांगता तो एक सांगता तशें ना तूं कितें जालें एक्झॅक्ट तें सांग. हे थंय इन्चार्ज कशी लिकेज कशी येयली थंय शटडावन आसतना लिकेज कशी येयली तें एक्सप्लेन करूनी तेंकां करूनी सगळे कडेन लॉक दोन्ही सायडीन लॉक घाले फुडें स्टाफ काम करता फाटल्यान स्टाफ काम करता तुम्ही कितें म्हणटा बिचोले जाल्लो सेम इन्सिडंट असोच हो कसो तरी इन्वर्टराचो किंवा कसो तरी विवट आयलो लिकेज आसत लिकेज बट सायडीक लायला दोन्ही सायडीक लावपाचें म्हणटा कळ्ळें ओके दोन्ही सायडीक लाया हे लावून हे चेक कळें करपाचें ते लायनमॅना सर तुम्ही म्हणून शकता की जे अर्थिंग लावंक जाय एक सायड जाल्यार एक सायड लावंक ना ओके दॅट केअर इज नॉट टेकन एज अ रिस्पॉन्सिबल जेई ही शुड हॅव टेकन केअर as he is the in-charge of maintenance. He is supposed to take that care. की दोन्ही वाटे राहायला की नाही हे दोन्ही चेक करून झालेलं जाऊन ना असे तुमका म्हणता कसे म्हणता तर दोन्ही लायल्या बरं आता
आता म्हाका सांगा तुमच्या सरावंडींग एरियेला माय एरियाना हांव म्हाज्या एरियेर येता आतां हांव आजरावंड दाखय सगळ्यात तुमच्या डिपार्टमेंटान हेडाक सांगप तुमकां तुमच्या ही एरिया लागना आमकां भितरले ही लागता जितले ट्रान्सफॉर्मर दाखयन आसा हांव प्रेसाच्या फुडल्यान सांगता जितले ट्रान्सफॉर्मर दाखयन हांव ओपन आसा तेजी दारां ओपन आहा तेका बॅरिगेड्स ना आनी ती जो इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर आसा तेका कांय खबर ना तूं डिपार्टमेंट चलयता तुका हांगासलें खबर ना कितें आसा तें तुमी हांगाचे MLAंचेर सोडला तूं डिपार्टमेंट घेवन बसला आनी तूं हांगासले लोकल MLAंचेर सोडटा तुमी कन्सर्न MLAचेर तुमी दुसऱ्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन इंटरफियर जायना म्हणून हे इन्सिडंट जाता एज अ मिनिस्टर यू शूड इंटरफियर आनी तुवें तुजें पळोवंक जाय आयज बाबा हो इन्सिडंट सुद्दां रिलेटेड आसा तुम्ही एक तांकां दियात आम्ही तुमच्या प्रोसिजराक हडम करूंक ना आनी स्टॉप करूंक ना आमी फक्त कन्सर्न आमी कितेंच उलोवंक ना आमी कितेंच उलोवंक ना यू आर फ्री टू गो विथ द प्रोसिजर आमी ही कडेन आनी तेही कडेन उलयता आमी तुमकां हांगा कोण आसलो डिपार्टमेंट तुमी आसले मरे सायबा तुमकां आमी कितें विचारला प्रोसिजर तुम्ही करा आम्ही तुमकां स्टॉप करिना आमी कन्सर्न